सोंपलेल्या फ्लोरियानो आनी मेनिना रोड्रिगीस हांच्या आत्म्याक मीस पेटयता रॉक आनी झेनी रॉड्रिगीस. सोंपलेल्या आंतोनियो सेबास्टियान आनी मारिया जोकिना फेर्नांदेश हांच्या आत्म्याक मीस पेटयता कॉनी आनी ताची भुरगीं. आयज जल्माचो दीस कॉन्चिटा मस्करेनस आनी एलिझा बरेटो ह्या आमच्या भुरग्यां पासत ह्या मिसान आयज रीत भाशेन मनयुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक आसूं. मोगाल इश्टानो, आयज ऑक्टोबराची 13 तारीख आमी स्मरण करता फातिमाची भाग्यवंतांक वारमरी, आ लेडी ऑफ फातिमा. 1917 वर्सा सायबीण मायेन दर्शन दिलें तिगां भुरग्यांक आनी तिचो संदेश जावन आसलो मुखेल संदेश, प्रायश्चित करात, मागणें करात, संवसारा पासत मागात. आयज हो उलो भाग्यवंतांक वारमारी आमकांय करता. संकश्टाक सांपडलेल्या ह्या संवसाराक दुकान आसलेल्या लोकांक आंकवार मारयेचो हो संदेश आमी आयकुया. आमचें पयलें प्रायश्चित करुया, शुभ वर्तमानाचेर भवाड दवरुया आनी आमकां आमचे कडेन जाता तितलें बरें करून तिचो आदार आनी कृपा मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणाय मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच तुमकां भुरगेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थना. सरेस्परा आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचे भोगसणें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाच्या आवयचे विनोनेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवेक पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. भाग्यवंत पावलून गालेसिकारांक बरयलोले चिटी बेलेन वाचो. बाबा भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्या. गोठ राबात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूग तुमचेर घेनाका. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोत करूंक दिल्ली तर क्रिस्त जालो तुमकां अंदू पेगी. सुनोत करूंक दितात तितल्याकूय नव्यान शिटकायता. आख्खी समूर्त पाडूंक कायदो आसा तुमकां. समूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कृपे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार बाबार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण भरवोसो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकतारांत
आसतोल्याक ताणी सुनत केली गो ना म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या करण्यांनी दिसून येता तो बाबात की सोगले. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवू सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचे उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावला. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो, सदांखाल नितेकारी. तुजे कायदे पाळून म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलो. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हळ्यार म्हजो संतोष, तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमान मुखार हात जोडटा, तांचो मोग करता. तुजे नेम मनांत घडोयत आसा. जबाब. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे उतर जिवें आनी सुटसुटीत. तें काळजाचे उतरेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका आसूं. जेजून उलोवप सोंपयल्या उपरांत कोणेकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आनी ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनानूच चिंतूंक लागलो. आनी सुमयान ताका विचारलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितोल करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणे आनी खोट्यापणान भरल्यात. जाणेन भायल्यान आंग केला ताणें भितरल्यानूय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितोळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भणी भावानो, सुमार 7 म्हयने आदीं आमी सगळीं खुशाल आसल्या, संवसार बरो चलतालो आनी अकस्मात नवो रोग पिडा आयली. जाचे पासत आतां सगळ्याक उचामोड जाला, लोक भिरांतींची येता. 7 म्हयने आदीं आमी इगोर्जे येताले आनी इगोर्जेन भितर सरतना आजमेत घेवन पवित्र उदक घेवन खुर्साची कुरू काडटाले. आतां हीं सगळीं आयदनां खाली आसात. म्हाजो एक आमी पाद्री ऑस्ट्रेलियाक वावर करता, तो म्हाका काल सांगतालो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जंयसर तो आसा थंयसर ऑलमोस्ट 0 केसीस कोविडाच्यो आसा. आनी कारण ताणें सगळे एअरपोर्ट पयलेच बंद केले. ताणें जाय तें केलें, तरी आसतना फिजिकल डिस्टन्सींग, मास्क, भोंवपाचें हें आजुनूय बंद आसा. तांकां स्ट्रिक्ट रुल्स घातल्यात कशे परी कितें करूंक जाय पळय. आनी हें सगळें कित्याक तांकां खुशालकायेन जिवंक जाय, वावर करूंक जाय, बरे भाशेन जिवंक जाय. जेन्ना आमी एकामेकाचो हुस्को दवरता तेन्ना आमच्यान सगळ्यांनी बरे भाशेन जिवंक येता. आयज जेजू आमकां एक नियाळ दिता. जरी तर आमी भायल्यान सगळें साफ दवरल्यार
आमचें भितरलें अंतस्करण वायटान तर आसा आमी पूर न्हय. भायले आमी जायतें साफ दवरतले पूण आमचें भितरलें जिवीत साफ आनी नितळ दवरूंक एकदम गरजेचें. आमचें ओतमीक जिवीत, आमची चिंतनां, आमच्यो पोरण्यो ज्यो फकत हांवूच जाणा आनी देव जाणा, थोडे दुसरे लोक नकळो. भायल्यान सगळें साफ दवरलें, भायल्यान सान म्हाका पिडा रोग येना, पूण घडयेक भितरल्यान म्हजें ओतमीक जिवीत वो म्हजें भितरलें जिवीत, म्हजें अंतस्करण जायत्या वायटांनी भरलां आसतलें. आयज भाग्यवंत आंकवार मारयेची बरोवप आमी कोत्ताना फातिमा सायबीण तिणें उलो मारलेलो वायटाचेर जैत व्हरूंक. ह्या तिगां भुरग्यांक जायत्या दर्शणां वरवीं दाखयलेलें कशे परी हो संवसार वायट पोरण्यांनी भरला आनी वाडत वता. आयज तिच्या आदारान आमी आमचें जिवीत जाग्यार हाडूंक, तिच्या आदारान तिचे मजतीन ज्यो वायट वस्तू हांव कोत्तां आनी कोत्तां त्यो सोडून जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां कृपा दिवं ह्या दिसान आमी मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला हेतून तुका पळयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक स्तोत्र. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसनारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो तुका पळयता. दाक वाळीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां मीक पिवूंक जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक स्तोत्र. सरेस्परा देवा गांधीक मनान आनी पातकांची तूप धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं अशा खोट्यापणाक म्हाका धुवून काड. सरेस्परा सगळ्या म्हज्या पातकांक म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचाराक सवेस देवा आमच्या सगळींच्या बापाक, मनीस जाले तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत जोड घेतना तिच्या आंकवारपणी वाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवीत केलें. आपणेन घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवीत करूंक आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं तुज्या पुता जेजूची नांवी. सरेस्पोत तुमची सगळ्या आसूं, आमची कालसां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवास सरेस्परा पवीत बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलो. पवीत आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उकडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी पवीत वर्सां तुका चडून घेतली. देखून तुका आनी समेस्त भक्तां सांगातीन तुजी मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी घालता. दोल बराचो सरेस्पोत तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत. सगळीं तुका जय जय. सरेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सगळीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सुसूंपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक परराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारो कऱ्यो हे म्हज्या उगडासाक भारताचो तिसरो ग्रूप भोगोवया तुज्या खुबसार आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेस्ता पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परान आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोमली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरबासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परचोरीक मुखामोल पडूंक पावय आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार बारी देवाची माई संगती तिचो पुती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोन दुता आनी सर्व कामी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मानवली तांच्या संगता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उलोवया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पिडीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवनाका वायटांतली आमकां निवार सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बोरमाशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुकय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजभक्ती मोगी आनी महिमा तुजीच आसता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसून मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी
वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान आपयल्यान ते आमी सोडली सुगागी. सुमया तुवें म्हाजे खातीर दुखेचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच वचनान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा बागयो दाखवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोडगीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे विनवणेन आमकां फावो जाल्लेल्या सुरमंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुरेस्पो तुमचे सगळे आसूं. फातिमा सायकणीचे मसुतीन सोर पोदवेदार देव बा आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे